प्रितीच्या बा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विस्फोर, वोड 13 ते 17 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 13 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजू उतराक सांपडावन फारिजेवांतले आनी हेरोदीच्या पक्षांतले कांय जाणांक ताचेशी धाडले. ताणें लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच बिळा ना म्हूण आमी जाणव. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. तर सोमराजाक दोंड फारीक करूंक जाय की ना? आमी तो फारीक करचो की ना? पूण तांचें दोंगेपण ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडटात? 1 दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. ताणें ताका एक हाडून दिलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? ताणें म्हणलें, सोमराजाचें. पोर्तुपाळून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले. प्रितीच्या बा भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी बारीक नियाळ करीत जाल्यार आमी पळयता की जेजूक उतराक सांपडपाक फारिजियो आनी हेरोदाचे पक्षांतले ताचेशी येतात. जेजूक उतरान सांपडपाक म्हणटच भाव भयणीनो, हो जो प्रश्न ह्या फारिजियोन आनी हेरोदाच्या पक्षांतल्या मनशांनी जेजूक घातलेलो, हो विचार फकत दोंड फारीक करूंक जाय ओ ना ताचेर न्ही, ते आयले जेजूक त्रासान घालपाक. आनी प्रश्न कसलो आसलो? प्रश्न असो आसलो, हो जो दोंड, हो जो टॅक्स भरपाचो आसलो, ते विचारतात हेरोद पातशायक ओ कितें म्हणटात ते भाशेन सोमराजाक दिवपाक हें सारकें ओ ना? भाव भयणीनो, ते आयल्ले जेजूक विचारपाक. कित्याक त्या वेळार सोमराजाचो जी राजा राजवडकी इस्रायली पोरजेचेर आसली. म्हणटच इस्रायली पोरजा रोमा शारान सोमराजाच्या कब्जान आसली आनी त्या वेळार इस्रायली पोरजेक ताका टॅक्स भरचो पडटालो, हें दोंड फारीक करचें पडटालें. म्हणटच जेन्ना ते जेजू कडेन येतात आनी जेजूक विचारतात, हें दोंड फारीक करपाचें हो टॅक्स भरपाचो सारको ओ ना सारको? आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजून म्हणला जाल्यार की हो फारीक करपाचें सारकें न्हय, तुमी फारीक करिनाकात, जेजू त्रासान पडटलो, ताका ते बोणकोणीन घालतले आसले. आनी जेजून म्हणलें जाल्यार वय तुमी सोमराजाक दुडू दिवंक जाय, लोक इस्रायली पोरजेचो ताचेर रागार जातलो आसलो. म्हणजे ते म्हणटले आसले, हे सोमराजा आमचेर आड आहा, ताणें आमचो कब्जो घेतला आनी तूं म्हणटाय ताका फारीक करूंक जाय म्हणचे. कसलो जबाब दिलो जेजून? होय ओ ना? जेजू त्रासान पडटलो. होय म्हणला जाल्यार लोक ताका त्रासान करतले आसले, ना म्हणल्यार जाल्यार हेरोद पोरचायचे आनी फारिजियो ताका बोणकोडीन घातलेले आसले. पूण भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय अशी की जेजू असो जबाब दिता तांकां की ते सारके तांकां कांय म्हणपाकूच जायना. कितें घडटा? जेजू म्हणटा, म्हाका एक दोंड दियात, एक जो पयसोचो कोणो आहा तो म्हाका दियात. आनी तो म्हणटा, हाचेर कोणाचेर बरयलां, कोणाचें रूप आसा? आनी ते म्हणटात सोमराजाचें. जेजू म्हणटा, जें सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी जें देवाचें तुमी देवाक दियात. ना तर भाव भयणीनो, लोक थंयचो कायद्या प्रमाणे तांकां 10% दिवचे पडटाले देव मंदिरान. म्हणजे तेन्ना एक कायदो आसलो की दोंड फारीक करपाचो आसलो सोमराजाक आनी 10% म्हणजे 10% कायद्या प्रमाणे देव मंदिराक दिवचे पडटाले. आनी जेजून आतां तांकां कितें सांगलें, जें तुमी सोमराजाक दिवंक जाय तें दियात,
पूण हे 10% जे तुमी इगोर्जेन दिवंक जाय वा तुमी देवाक दिवंक जाय तेय दियात, कित्याक जें देवाचें तुमी दिवचेंच पडटलें. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी हें उतर शिकता, हें शिवोर्तमान आयकता, आमी आमकांच विचारुया, आमी समजता की हें दोण दिवपाचें, हें टॅक्स भरपाचो गव्हर्मेंटाक, आमी म्हणटा आमी कमी दितले, कितें करतात ते आमकां. पूण देवान आमकां सांगलां की जें सोमराजाचें जें कायद्या प्रमाणे आसा तें आमी फारीक करूंकूच जाय. आनी जें आमी देवाक दिवंक जाय म्हणटा आमी देवाक आमचे दुडू नाकात, आमचे पयशे नाका ताका, सगळें जें आमचे कडेन आहा तें देवाचें. पूण जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवला, खरेपणी ताच्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत बदलना, देवान आपलें बेसांव आमचेर दिलां, तेन्ना आमी बेथले आनी तें जें आमकां दिलां तें आमी देवाक दितले, देवाच्या मनशाक दितले. म्हणजे देवाची राजवटकी फुडें सरपाक देवाक जाय दुडवांची गरज न्ही, देवाक जाय मोगाची, आमच्या मोगाची. ताणें आमचे भितर मोग ओतयला, तर ताणें मोग ओतयला जाल्यार आमी जें कायद्या प्रमाणे आसा तें करतले आनी जें देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावर करूंक जाय, वो आमी दुडू दिवंक जाय, वो आमी जें आमकां जें देवान दिलां तें आमी दिवपाक आमी तयार जातले, कित्याक आमी मोगान बोल्ल्या देवाच्या मोगान ताची उतराची सजमणी मेळ्ळ्या. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन पवित्र आत्मा आमकां सांगता, जें आमचे कडेन आहा तें सगळें देवाचें, आनी जें आमचें देवाचें आसा तें आमचें. तर आमचे कडेन जें आसा तें देवान दिलां जाल्यार, देवान आमकां बेसावन बोल्लां जाल्यार आमी तें देवाक भेटोवया, आमी मोगान भेटोवया. आमकां दिवंकूच जाय म्हणून आमी दिवपाची गरज ना, आमी दिवंक जाय कित्याक आमकां दिवंक जाय म्हणून. आमी दिता कित्याक म्हाका जाय दिवपाक म्हणून, हांव दिना कित्याक म्हाका कोण जबरदस्तीन म्हणटा दिवंकूच जाय म्हणून, तें कायदो. पूण जेन्ना हांव मोगान दिता तेन्नाच की देवाक तें मानता. गॉड लव्स अ चेअरफूल गिव्हर. आनी हें शिवोर्तमान आमकां शिकयता की जेन्ना आमी खेरीत भाशेन जें जेजून आमकां आयज सांगलां ह्या शिवोर्तमानान, जें सगळें आमचे कडेन आहा तें देवाचें. म्हणटच जें सोमराजाचें सोमराजाक दिवया, जें गव्हर्मेंटाचें टॅक्स भरया, आनी जें देवाचें, जें देवान आमकां मोगान बोल्लां तें आमी देवाक भेटोवया. ताजी राजवटकी फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया आनी खेरीत भाशेन हो मोग दुसऱ्यांक दाखोवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव